56th इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोंयांत चालू आसा आणि जेन्ना हे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोंयांत जाता तेन्ना आमी पळयता की ईएसजीचो व्हडलो हात ह्या फिल्म फेस्टिवला फाटल्यान आसता आणि ईएसजीची हांगासर वायस चेअरमॅन आमच्या वांगडा आसा मॅडम डिलायला लोबो. मॅडम, सद्या इफ्फी चल्ला, कशें कितें दिसता? आमी पळयता सामकी तुमी बिजी आसता तरी तुमी आमकां सद्याक वेळ दिला आणि कशें कितें दिसता? आयज दुसरो दीस आणि फिल्मां सगळीं चालू जाल्यात, कशें कितें आहा फीडबॅक? So this year 270 plus movies from all the over the world are being screened. Uh, from all the festivals, world's festivals. सो हांव पयलें म्हणटा तें आमच्या गोंयकारांक रिक्वेस्ट करता, तुमी आजुनूय येवंक ना जाल्यार आमच्या इफी वेबसायट ify.goa.org रेजिस्टर करचें आनी बऱ्यांतली बरी संवसारांतली आय मीन फ्रॉम द बेस्ट मुवीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बींग स्क्रीन्ड हियर. आय थिंक आर गोवन शूड नॉट बी बिहायंड इन वॉचिंग. If you all cannot come here, there are other venues, especially our open air screenings are being held. One at Miramar Beach, the second at Vagator Helipad, and third is Ravindra Bhavan, Margaon. What other way other than watching a movie, besides the Arabian Sea, yeah. Secondly, या वर्सा in Goan section we got 17 entries, out of which 5 Goan movies were selected, 3 under director's cut and 2 under producer's cut, and 2 Goan movies will be screened under gala premiere section of IFFI 2025. Here is our chief minister trying his best to give a platform to our Goan filmmakers. तुम्ही इतके सांगता ते बरें. आमी पळयता दर वर्सा तुमी लोकांक आपयता, एनकरेज करता की गोंयकारांनी सुद्दां फिल्मांक हांगासर येवचें, कारण अशें थोड्यांच्या तकलेन आसता ना ते भायले लोक येता सगळे तेंचे खातीर, कोण फिल्म लायनीन आसा तेंचे खातीर. पूण आमी पळयता की तुमी सदांच जे आमचे लोकल गोवन्स आसा तेंकां आपयता. सो तुमकां कितें दिसता, तुमी जे हे आपयता तेजो कितें फरक पडटा? आपयता ते फरक पडटलोच. स्पेशली आमच्या स्टुडंट्सांक हांव रिक्वेस्ट करता जे मास कम्युनिकेशन फिल्डांतले आहा नाल्यार फ्रॉम द फिल्ड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, तांकां फ्री आहा प्रोवायडेड दे गेट अ लेटर फ्रॉम द कॉलेज. Our students have to be a part of it to learn more, especially those who are interested in making movies, in writing a script. Filmmaking has so many different aspects. It's not only about hero and heroine. There are so many parts of it. So, and everyone who wants to be associated with filmmaking in some way should come and see the best of movies, how they are being made. The best of movies, why are they being awarded the best? तेणी येवन पळोवंक जाय फिल्म मेकिंग खंयच्या स्थानार आतां पावल्लें आहा. It's not just photography or something like that, videography. There's so much into it, especially the depth of writing a script. हे येवन आमच्या गोंयकारान पयल्यारूच मेवतले. We have Waves Film Bazaar, where the producer, the actors, the script writers, the directors, it's a place where all of them meet and exchange ideas. We have master classes going on at Kala Academy. There's so much going on, and this year it's with a movie screening is with AI impact. This has to be experienced. It cannot be told. सांगून उतरांनी सांगूंक जायना. जेन्ना तूं येता आनी एक्सपिरियन्स करता दॅट टायम ओन्ली यू फील द फील ऑफ इफी. आमी पळयता तुमी सांगता की कशा तरेन आमचे जे गोवन फिल्म मेकर्स आसा जावं जे अपकमींग टॅलंट्स आसा तांकां कशा तरेन फायदो जाता, आनी हो फायदो जातानाय पयला. कारण हालींच एक इन्स्पेक्टर झेंडे म्हणून मुवी आशिल्ले, तितून एक आमचो गोवन रॅपर ताका चान्स पडलो कारण तो इफ्फीक त्या फिल्माच्या जो कोण लागसरचो आसलो ताका तो इफ्फीक मेळ्ळो आनी थंयच्यान ताका चान्स पडलो. बाब अमीत म्हणटा ताका. सो आमी पळयता चडशे आजुनूय अशे लोक आसात जांकां फक्त इफ्फी म्हणटकीर दिसता की हांगा सेलिब्रिटीज येतात, तेंचे वांगडा फोटो काडूंक मेळटा आनी इतलेंच आपल्याक पुरो. तूं आपल्याक बाबा ते इफ्फीक फक्त ह्या गजाली खातीर व्हर. ह्या लोकांक तुमी कितें सांगशा?
First of all, this movie we are also giving a platform to 50 women directors. जेन्ना आमचो प्रधानमंत्री नारी शक्तीचे उलयता, वुमेन एम्पावरमेंटाचे उलयता, वी हॅव गिवन अ प्लॅटफॉर्म फॉर 50 women directors to showcase their movies. Secondly, as far as you said, it's not only clicking a picture with a actor. It's about learning the art of movie making. It's learning about the art of script writing. It's learning about so many things. So if you have even the minute passion of being in movie making, some part, you have to be a part of here. तुमकां आतां इतलीं वर्सां जालीं तुमी इफ्फी करता, सो तुमकां कितें बदल दिसता स्वता भितर जेन्ना तुमी अशा तरेन इफ्फी ऑर्गनायज करता तेन्ना? सो दीस इयर एवरी इयर आमी स्टेडियमान करतालीं बंद आनी सगळे आमकां पास मागताले. ह्या वर्सा पास मागतना हांव सगल्यांक सांगलें बाबा दीस इज ओपन फॉर एवरी वन. लास्ट इयर आमी हे फ्लोट केल्ले इन अ स्मॉल वे, एक वराचो फ्लोट केल्लो. पूण ह्या लास्ट इयर शेखर कपूर फिल्म फेस्टिवल डिरेक्टर, he liked that concept so much that he along with the NFDC insisted on having the parade, IFFI parade, as a opening ceremony. So we had it this year and everyone, there was joy, happiness and smiles on the face of everyone while having the opening parade. Secondly, women directorank आमी प्लॅटफॉर्म दिल्लो आहा. थर्ड, आमच्या गोंयकार फिल्म मेकरांक जे 17 जाणांनी हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता सगळे 17 डिरेक्टर, प्रोड्युसर, फिल्म मेकर, एवरी वन, कास्ट अँड क्रू ऑफ ऑल द 17 गोवन films who gave your entries. But 5 were selected by a jury headed by P. Sheshatri, which will be screened. One movie, Halad, directed by a woman, short movie, has already been screened. And the theater was houseful. That's how it has to be. Everyone, it is IFFI with a difference. You got to come and be a part of it and experience it. दर वर्स आमी पळयता कितें कितें वेगळें इफ्फीन आमकां पळोवपाक मेळटा. सो तुमची कशी कितें तयारी आसता, कारण तुमचेर मोठो भार आसता जेन्ना इफ्फी म्हणटा तेन्ना. सो तुमी कशा तरेन ती तयारी करता, कारण तुमचो बॅकग्रावंड तसो फिल्माचो न्ही तरी तुमी इतक्या बऱ्या तरेन हें जें इफ्फी हांगासर ऑर्गनायज करता, सो तें कशें कितें जाता? We are from social service background, political background, but this is my 3rd year as a VC and I am being assisted by equally good staff who have been here working as in different capacities. Our GM is there, our HODs are there under them, so many people working. So it gets better and bigger every year. तुमच्या लायफान कितें चेंज जाला इफ्फी लागून? इफ्फीक लागून एक इट्स आमी वी आर इन सोशल सर्वीस एज वेल, वर्किंग विथ द स्टार्स एट village level, and here we are working with stars at from movies international level. ओके, सो फायनली जे आमचे व्ह्युअर्स आसा तुमकां पळयता तांकां कितें सांगशात? एवरी इयर तुमी म्हाका खबर आसा तांकां आपयतात, सो कितें तुमी तांकां सांगशात? I only request my fellow Goans again who have still not come here, you can register yourself on iffigoa.org and be a part of this international film festival. Secondly, if you cannot come here, there are movies being screened at, again I would say, at Miramar, at Anjuna Helipad and at Ravindra Bhavan. Besides at Ponda, then Z Square, Ashok, Samrat, Inox, Porvori. Be a part. And आमच्या गोंयान जाता फाल्यां Saturday, Sunday. Please come with your family. If you all cannot come here, at least at the open air venues, the best of movies are being screened there also. It's free.
At the open air venues, it is free. You just go and sit with your family and enjoy the movies. आणि एक कॉन्सेप्ट तुम्ही चालू केल्लो तो म्हणटा तो आकाश कंदिलाचो गेले या. वर्साच्यान स्टार्ट केला तुम्ही गेले वर्सा तितलो रिस्पॉन्स नाशिल्लो पूण आमी जेन्ना ह्या वर्सा पळयता तेन्ना सामको भरभरून रिस्पॉन्स This year we got more than 280 Akash Kandils from all over Goa, and you all must have seen. So because दिवाळीच्या दिसांनी कॉम्पिटिशन जातालें दुसऱ्या गांवांनी तेन्ना पावस पडटालो आनी तेंचें कॉम्पिटिशनूय सारकें जावंक ना. आय मीन एवरीबडी हॅड टू डू इट इनडोर्स. अँड दीस इयर या आतां म्हणल्यार पावस सोंपला अँड वी कूड डिस्प्ले द आकाश कंडिल्स over when the parade was going on. It was looking so beautiful, and we gave 500 to each participant besides the prizes to be won. थँक्यू मॅडम तुम्ही वेळ दिलो इतली बिझी असताना थँक्यू Thank you.